विद्यार्थ्यांचो फुडार घडोवपाक शिक्षकांचे म्हत्वाचे योगदान आसता। आजच्या तरणाट्या पिळगेक घडोवपा खातीर तशेंच तांकां करियर गायडन्स आनी हेर विशयांचेर मार्गदर्शन करपा खातीर निवृत्त शिक्षकांची भूमिका म्हत्वाची थारता अशें मत मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान व्यक्त केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नवनिर्माण भारत संकल्पना चालीक लावपाच्या नदरेंतल्यान शिक्षकांचे मार्गदर्शन म्हत्वाचे थारता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान म्हटले। गोय विद्यापीठ आनी महाविद्यालय शिक्षक संघटनेच्या जोड पालवान मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी 18 निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान जालो। ह्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। तुम्ही 30 ते 40 वर्सां जी टीचिंग फिल्डात तुम्ही कंटिन्युअसली काम करता। तुम्ही तुमचे नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज आसतलें इतर नॉलेज आसतलें जी तुम्ही स्टुडंट्सांच्या बरोबर युथांच्या बरोबर शेअर केल्या आनी निश्चित रित्या उदाहरण हांव जेन्ना बाप्पा एंथोनी उलयतालो तेन्ना आयकतालो की आमी म्हणटा की रोल मॉडेल तुम्ही आसाच पण नवीन रोल मॉडेल घडोवपाचें काम हे तुमच्या हातांतल्यान जालां। नवीन रोल मॉडेल हे बी तुमीच घडयल्यात आनी जे आज लोकांसमोर रोल मॉडेल म्हणून आज सदोदीत सातत्यान उबे आसा। म्हणजे आज समाजाक मार्गदर्शन करपाची गरज आसा, युथाक गायड करपाची गरज आसा इन एवरी सेक्टर। तुम्ही मुद्दामून पळयात त्या खातीरच आमी पळयता की वेगवेगळे धर्मगुरू मार्गदर्शन करीत आसता, वेगवेगळ्या धर्माचे गुरू ताची गरज आसा। आनी आमी म्हणटा की सगळेच लोक त्या धर्मगुरू कडेन वचना बट तेज्याय भायर कितलेशेच लोक जे आसात तांकांय गायड करपाक जाय आनी विशेष करून स्पेशली फॉर द यूथ। इट इज नॉट ओनली फॉर देयर करियर बट फॉर द कल्चर ऑल्सो। आमकां आमच्या संस्कृतीचें जतन करतले आसत जाल्यार ताजेरूय मार्गदर्शन करपाक जाय।